गायन घेऊया A21 पेज नंबर 10 A21. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या कार्मेलिना फेर्नांडीस हिच्या ओतम्या पासत आनी दुसरें इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या सेबास्त्यांव डिकॉस्टा हाच्या ओतम्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटींत आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया मायरन डिसुजा. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी देवा मुखार ह्या वेळार उबारुया. वेगवेगळे तरेन आमकां देवाचो आशिर्वाद जाय. आमी आमच्या घोराब्यांचेर, आमच्या देशाचेर, आमच्या राज्याचेर इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यां आसूं. आपल्याकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयता आनी आपल्याकूच ल्हान करता ताका देव उंच उबारता. आमच्या जिवितांत खालतिकाय भोव म्हत्वाची म्हूण जेजू आमकां उगडास करता. देवा मुखार आमी सगळीं जेन्ना खालती जाता तेन्ना देव आपल्या देण्यांनी आमकां भरता. आज खेरीत भाशेन हे खालतिकायेचेर आमी नियाळटना ओदीक आमकां देवा मुखार खालती जावं आनी आमी देवाचे कृपेन बरो म्हूण आमकां खतखत्यान ह्या मिसांतल्यान बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड उपराध. हे पासत बागेवन सुदांच्या कुवार मरी सगळ्या दुदांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. आज पवित्र सभा केरीत भाशेन बागेवंत बेर्नाद ह्या मोठा उद्दिपतीची आनी धर्मशास्त्राचो उगडास करता. भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा, मोठा उद्दिपती बेर्नादाचें काळीज तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासतालें आनी असो तो तुजे पवित्र सुबे मदें जोळटो आनी परजोडीत दिवो जावंक पावलो. ते सुरबेन भरलेले गुरू आमच्याय काळार तुजे पवित्र सुबेक फावो कर आनी तांचे जोटणाये खाल आमी समेस्त उजवाडाची भुरगीं कशीं जिवंक आमकांय आदार दी.
आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. एजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. देवदूतान म्हाका उदेंतीक फुडो करून आसलेल्या दारवट्याशी व्हेलो. उदेंतीक तावन इस्रायलाच्या देवाची मोहिमा येता ती हांवें देखली. तिचे बरोबर सोमदिराचे गाजे सारको एक आवाज आयलो आनी ताच्या वैभवान प्रितूम परजोडली. शाराच्या निसणटणाक आयलोलो तेन्ना हांवें दर्शन पळयलें. त्याच दर्शना भाशेन हेंय दर्शन. तशेंच केबार नदीचे देगेर देखलोलें तेंय दर्शन तसलेंच. तेन्ना हांव जमनीर सरपटलो. सर्वेस्पराची मोहिमा उदेंतीच्या दारवट्यांतल्यान देव मंदिराशी आयली. तेन्ना आत्म्यान म्हाका वयर उबारलो आनी भितरल्या आंगणांत व्हेलो. सर्वेस्पराचे मोहिमेन देव मंदीर भरलें तें हांवें पळयलें. एक मनीस म्हजे बोगलेक उबो आसलो. मंदिरांतसून म्हजे कडेन कोण एकलो उलयतालो तो हांवें आयकलो. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, हो म्हज्या शिवासणाचो जागो. हे सुवातेर हांव म्हजे पांय दवरतां. इस्रायलाच्या पुता धुवा सांगाती हांव हांगा सासणाक रावतलो. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत वसतली. परतून म्हणयात, सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत वसतली. सर्वेस्पर सांगता तें चित दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले परजेक, आपल्या भक्तांक सगल्या काळजान आपणाशी परततल्यांक शांती. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वसतली. जबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत वसतली. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीट आनी शांती एकामेकाक वेंगेत घेतात. विस्वाशीपण भुमींतले उबजतले आनी स्वर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत वसतली. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोड पिकाळ. नीट चडोवन येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत वसतली. उद्गार. एकलोच तुमचो बाप स्वर्गार आसा तो आनी क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका. लोकां आनी आपल्या शिसां कडेन उलोवन जेजून म्हणलें, मोजेसाच्या आसनाचेर दोन शास्त्री आनी फारिझेव बसल्यात. म्हणटूच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पाळात. पूण तांच्या कर्तुबां पोरमणे तुमी चलूं नाकात, कित्याक ते हेरांक सांगतात तें आपुणूच करिनात. जोड आनी तोळू नजो तसलीं ओजीं ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात. पूण ती उबारूंक आपलें बोट लेगून लायतीचशे ना. मनशांक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो कोरण्यो करतात. देखून मंत्रां पोतरांची पोदोरां रुंद रुंद करीत आसात आनी आपल्या आंगोस्त्राचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवातो
देवस्थानांनी पयले वयले जागे तिंट्यार आपणाक लोकांक सलाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप हीच तांची आस रूच. पूण तुमी जाल्यार तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारूं म्हूण आशू नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणूं नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, संवसारांत आमी जियेता आसतना आमकां सगल्यांक मान आनी सोनिमान दुसऱ्यांनी केल्लो आमकां जाय. आमी जेन्ना जुट्ट्यो सांबाळटा, आमकां जेन्ना कोणूय पदवी दिता, आमकां केन्ना कोणूय कारोबार दिता, आमी केन्नाय कसलीय वस्त आमच्या हातांत ताब्यांत घेता तेन्ना आमकां हे संवसाराचो मान आनी व्हडपण घेवंक बरें दिसता. आमी जायते फावटी एक पंगड वा आमी जावं एक सभा आपयता तेन्ना थंयसर आमी आमचें नांव विस्तारूंक वा आमी येजमानपण चलोवंक आमी सगळे येडदेरी जावंक अदीक खुशाल जाता. आनी जायते फावटी आमी येजमानपण चलयता आसतना दुसऱ्यांचेर आमी जुलूमशाही घालूंक आनी तांचेर आमचे जे कायदे आसात ते बाबा भयणीनो अदीक आनी अदीक खरायेन पाडूंक आमी दुसऱ्यांक तजवीज करूंक सोदता. दुसऱ्यांचेर बाबा भयणीनो जायते फावटी असले हुकूम चलोवंक आमकां बरें दिसता. म्हणजे आज आमकां कांय बरीं उतरां सांगता. मोजेसाच्या आसनाचेर 2 शास्त्री आनी फारिझेव बसल्यात. म्हणजे जुट्टी दिल्या हे मोजेसाचें शास्त्र बरे तरेन पाडूंक ह्या 2 शास्त्र्यांक आनी फारिझेवांक. पूण ते करतात वो ते तुमकां सांगतात तितलें तुमी पाडात, कित्याक देवाचें शास्त्र तें. हें शास्त्र बरे तरेन तुमी पाडचें. तुमकां देवाचें शास्त्र पाडूंक आनी समजून दिवंक ते तुमकां आदार दिता. पूण तांच्यो कोरन्यो तुमी बाबा भयणीनो तुमच्या जिवितांत पाडूं नाकात, कित्याक आपूण करतात तशें ते दुसऱ्यांचेर बाबा भयणीनो हेरांच्या बुजांचेर घालतात. नाका तसलीं तोडूं नजो तोडून आमी नजो तसलीं उजी ते बांदतात आनी हेरांच्या बुजांचेर ते घालतात. इतलेंच न्हय, उबारूंक आपूण एक बोट लेगून ते लावंक तयार नात. म्हणटकूच मनशांक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो कोरन्यो ते करतात. देखून अदीक आनी अदीक बारीकसाणेन ह्या शास्त्राचेर तुमचे जुलूमशाही चलोवंक ते आनीक तितले वावुरतात. पूण तुमी तांचे सारके तांचे कोरन्या प्रमाणे चलूं नाकात. म्हणजे शास्त्र जे मोजेसान दिल्ले ते मनीस विसरले. आपणाचे ताणें आनीक थंय लायले बारीक बारीक वस्तू आनी अशे जायते फावटी देवान सांगलेली वस्तू विसरून आपूण मनीस आपणाक जाय ते भाशेन चलूंक लागलो. म्हणटकूच तुमी दुसऱ्यांक गुरू म्हूण सुद्दां पाचारूं नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच, तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. तुमचो गुरू एकलोच सुर्गीचो बाप. ह्या बापाक तुमी अदीक आनी अदीक तुमच्या जिवितांत मान दियात. आनी आमी क्रिस्तांव कशीं भाव भयणीं ह्या संवसारांत जियेतना खालती काय कितें तें आमकां जेजू आज उगडास करता. तुमचे भितरलो कोणूय व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. एक सेवक भाव भयणीं आपल्या जिवितांत पयले सुवातेर सेवा दुसऱ्यांची करूंक आपल्याकूच खालतो करता. आपूण दुसऱ्यांचें व्हडपण घेवंक तो वावरिना, पूण सेवेन आपलें जिवीत तो सारता. भाव भयणीनो, जंय खालतीकाय आसात थंय गर्व ना. म्हणटात देवाक आनी गोरवाक सोर ना. म्हणटकूच आमी जेन्ना खालती जाता तितलो देव आमकां वयर वयर उबारता. पूण गोरवान तर आमी देवा सोशी वचत जाल्यार देव आमचे सवे अदीक आनी अदीक आमचे सोशिलो पयस वेता. जो मनीस देवा सोशी सगळे खालतीकायेन येता, आपणाकूच खाली करता, ताका देव अदीक आनी अदीक शिकयता. देवाची शिकवण ताचे
जिवितान उदीक भितर सोदता तो समजूंक पावता. आनी हें उदाहरण बागून पावलो आमकां म्हणटा आमचेच गुरू सवे आमकां दिश्टी पडटा. देवाचो पुतूय जावन जेजून आपल्याक इतलो खालती केलो की खुर्सार मोरो पर्यंत आपूण सेवक कसो तो जालो. आपलो प्राण ताणें खुर्सार दिलो मनशाचे सोडवणे पासून. जरी तर तुमच्या गुरून अशें केलें जाल्यार तुमी कितले ल्हान जावंक गरज, तुमी कितले सेवक जावचे गरज. जायते फावटी खालतीकाय भाव भयणो देवाचें एक देणें. जायते आमचे मदलीं मनशां आसात, बरे तरेन ती सेवा करतात, बरे तरेन दुसऱ्यांक ती पावतात, पूण भितरल्या भितर आपल्याचेंच व्हडपण दुसऱ्यांक सांगतात. भितरल्या भितर आपणाचें हो देखावो ती दुसऱ्यांक करतात. लोकांक आपल्याक मान दिवचो, लोकांक जाणा जावचें आपुणूय जुट्टी पाडटा, वो लोकांक जाणा जावचें आपूण अमको अमको वावर करता, हें दाखोड करूंक जायत्यो वस्तू ती करतात. आमच्या जिवितान जेजू आमकां म्हणटा तुमी सगल्यांचे सेवक जावचे. खालतीकाय आपणायात तुमच्या जिवितान. तुमच्या जिवितान देवा मुखार तुमी जाणूं जायात कितें करता तें बरेपणा खातीर हांव करता. कितें हांव करता तें उदीक आनी उदीक म्हाकाच न्हय पूण म्हज्या पेल्या खातीर ताचें बरेपण जावचें, ताची उदारगत जावची, ताची उत्मीक वाड जावची, म्हजी वाड जावची. आनी अशें आमी बरोबर सर्गीच्या राज्यान वयचे हे आमचो हेतू जावंक गरज. आमच्या जिवितान बाबा भयणीनो खालतीकाय आमी जायते फावटी आपणावंक विसरता. संवसार मनीस आमी संवसारान जियेता, पूण तरी देव आमकां दर दिसाक आपल्या उतरांतल्यान जागयता तुमी अदीक आनी अदीक ल्हान जावची. तुमच्या जिविताची चाल सेवे चाकरेची जावची. तुमच्या जिवितान तुमी दुसऱ्यांक एक उदाहरण जावचें. तुमच्या जिवितान सेवकाचें काम तुमी करतात तेन्ना तुमकां मान आनी सनिमान तुमी सोदचो न्हय, पूण दुसऱ्यांचें बरेपण, दुसऱ्यांक कितें हाचेर बरें तें तुमी अदीक नियाडचें. जायना आमचें सगळें. जायते फावटी अवघड आमकां हें करूंक. जायते फावटी आमकां जाय आमीच ते जुटयेर बसलेले. जायते फावटी आमकां जाय दुसऱ्यांक आमी 2, 3, 4 वस्तू जेन्ना आमी जुटयेर बसता तेन्ना दुसऱ्यांनी त्यो पाडच्यो असो आमचो आवडो. जायते फावटी आमकां दिसता आमी करतात तें सारकें, दुसरो करता तें सगळें चुकीचें. जायते फावटी आमी जेन्ना जुटयेर आसता वा आमकां जेन्ना कितेंय एक चलोवंक दिता येजमानपण तेन्ना आमी म्हणटा दुसरो सारको ना हांव सारको. अशें आमचें बाबा भयणीनो धोरण जाता तेन्ना आमी सेवक म्हूण करिना, पूण आमकां दिसता आमी ह्या संवसाराची जुट्टी आमच्या हातान घेवन, पदवी आमच्या हातान घेवन दुसऱ्यांची जुलूमशाही चलोयता. आमकां त्या वेळार अदीक आनी अदीक खालती जावंक गरज. आज जिसो आमकां उगडास करता तेन्ना स्वर्गार आसा तो तुमचो बाप एकलोच, ताकाच तुमी गुरू म्हणचो. कित्याक ह्याच बापान आपल्या पुताक धाडून तो पूत आपल्या जिवितान सेवक जालो. ह्या पुतान आपल्याकूच खाली केलो. खुर्सार मोरो पर्यंत तो खालतो रावलो बापाक. ताचें उदाहरण आमी घेवया. जेजूची पाटलावदारां जाल्यार आमच्या जिवितांनी देख आमी दुसऱ्यांक दिवया. खालतीकाय आपणावया, गर्व आमचे वयलें पयस करुया. आमकां जी जुट्टी दिल्या ती बरे तरेन आमी पाळुया. तेन्नाच की आमची आनी आमच्या भावा भयणाची खरी आमी सेवकां जातली म्हूण आमकां अदीक धीर आनी बळ मेळटलें. आयच्या दिसाक जायती आमची भावां खांडी खुरीस हांगासर वेतात भाव भयणीनो. किरीत भाशेन जांकां भुरगीं नात तांकां ती किरीत भाशेन तुवें प्रार्थना करतात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालून तांकां अदीक आनी अदीक देड्यांनी बरो म्हूण तांचे खातीर आमी मागुया. गायन घेऊया C8 पेज नंबर 31. C8. Breathe
मोशा भाव भयणे मोशान तुमचें बलिदान सूर पुदविदा देवा बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोडे आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव व्हडत्या देवा पवित्र सभेंत एकवट आनी शांती सांबाळूंक बारी वावुरलेल्या बागेवन बेर्नात मोठा अधिपतीचो उगडास करून ही एकवटाची आनी शांतीची बोली आमी तुका समर्पिता. पवित्र सभेंत उपजतात त्यो फुटी आनी भेद हे बोलये वरवीं काडून उडय आनी तुज्या मोगाच्या एकवटांत आनी शांतींत आमा समेस्तांक सांबाळ. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर काडयान सो तांची जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजून दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचेर तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचोदी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी एका ताका सोय उंचोदी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुबेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही मोशा रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें मोशा उगडासा करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया. सुम्याची सुवामी होऊन राखता आनी काशीक रेबी येता तितलेच फावटी तो वैभवानी सो आमी तुझे मरण परगटा. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्ती पडूंक उगडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सर्वांची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कुडान रगो जाल्यार आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस्तो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तां तुजें परजोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर.
आम्हा सोमेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगती चोपूती बागेवन सुसे बागेवन दम जाता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सुरुंडाची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींचे तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या आंबुशिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान अतिरिक्त हांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासूच चलयता सासणाच्या ससनांक सुम्येची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडये हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. देवाची रस्ता सोय प्रिती मग वस्ता तू देवाची रस्ता सोय प्रिती मग वस्ता तू देवाची रस्ता सोय प्रिती मग वस्ता तू देवाची रस्ता
उबी रावया, प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा बागेवन बेदनादाच्या गुणा पासत तुका वाखाणून सुर्गीचें जेवण आमी घेतलां. तुज्या भोगताची देख घेवन आमी उर्बेस जावंक, ताची शिकवण घेवन आमी तुजे जाणवायेन बरोवंक आनी जेजूच्या मोगान आमची काळजां ओदीक ओदीक लासूंक हो दिसपटो ग्रास आमकां नवी गोटाय दीत रावंक. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोडूळकार गायन घेऊया F16 पेज नंबर 93 F16. Cristaci pecata sobi, Cristacia Corazonia, sorge culpa, amce Deuli, devocata, ata Deulia, devocata, ata Deulia, sorge Ceabla, Tutan Magni, Doña Deva, ata Deulia, te posleci per tu